तुम्ही आयज पळयता आसतले जी एक कंटेनर जो राती हांगासर रस्त्या सायडीक पडला आणि हो रस्तो जो आसा खांडेपार ब्रिजा कडल्यान हो इनकम्प्लीट उरला, म्हणल्यार हेच्या मुखार जो आहा तुम्ही पळयता हांगासर फुडें हो कंप्लीट जावना अजून पर्यंत. आणि हो ट्रक जो आहा तो सर्वीस रोडांतल्यान वयतालो आणि आतां क्लिनर म्हणटा त्या प्रमाणे ते म्हणटा गोरवां येयली मदीं आणि गोरवांक कट मारपा लागून तो रस्त्याच्या सायडीक पडलो आणि सायडीक 11 kV लायटीचो खांबो आसा तोय तुटलेलो आसा, भायरी रस्त्यार पडलेले आसा. आणि तशेंच ट्रक हो कोलंडला लोडेड आहा. नेस्ले कंपनींतल्यान हो राती भायर सरला आणि जवळ जवळ आतां सकाळचे आतां पुलीस येवन सद्या पळयता, पण दोग जाण ड्रायव्हर आणि क्लिनर आसलो म्हणटा, पण अजून तांकां कोणाक मार लागोंक ना. खाना खा रहा था, वो चला रहा था, उधर से निकली गाय। हाँ थोड़ा जब गाय निकली तो उसने इधर काट दिया, ब्रेक में चल दिया। हाँ, ये आया वो अपना गाय को बचाने के लिए गाय है उधर, इधर उधर से आ रही थी वो गाय। और इधर लाइट था, ये हाईवे में लाइट था. मैंने ध्यान नहीं दिया था कि नहीं था। हाँ, लेकिन गाय को बचाने के लिए हाँ, गाय को बचाने के चक्कर में सब हुआ। अभी पूरा लोडेड है गाड़ी. हाँ, लोडेड है। हाँ, नेस्ले का ये है चॉकलेट. हाँ, नेस्ले का चॉकलेट है, केक का। अब जो भी हो, नेस्ले का माल लगा था। ह्या पद्दतीन हो रस्तो खूप डेंजर जाल्लो आसा, कारण हो जो पर्यंत कंप्लीट जायना आणि ह्या रस्त्याच्यो रातच्यो ज्यो स्ट्रीट लायटी आहात त्यो सदांच बंद आसता आणि गोरवां हांगा चड करून रस्त्यार बसलेले आसता. सो सरकारान कितें तरी हो एटलिस्ट हो रस्तो बेगीन कंप्लीट करूंक जाय आणि गोरवांक लागून कितें तरी एक उपाय योजना काडूंक जाय, आनी करून एक्सिडेंट खूब कमी जातले. खांडेपारच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.